सर तुमच्या वॉर्ड क्रमांक 13 तुम्ही आता आयिल्ले आसा, तुम्ही मतदान बीन केले आणि कशा तरेन प्रतिसाद लाभिल्लो आसा तुमकां? प्रतिसाद पळय सकाळच्यान सामको प्रतिसाद बरो आसा. लोक सारके उमेदीन भायर सरले वोटिंगेक आनी कंटिन्यू लायन आसा. आता 2 बूथ आसा हांगासर, म्हणजे म्हाजे चड वोटर आसल्या कारणान आनी दोनूय बुथांनी बरो फ्लो आसा लोकांचो. लोक सामके सकाळच्यान बरे उमेदीन भायर सरल्या आपलो वोटिंग रायट बजोवपाक. आणि प्रभाग क्रमांक चेंज जाल्ल्या कारणान तुमकां कितें आव्हान किंवा चॅलेंजीस अश्यो दिसल्यो? जे आमी इतके वर्सां काम केलां, म्हणजे पयलीं इलेक्शन न्ही हें, इतकी वर्सां इलेक्शन रावलां, इतकी वर्सां आमी काम केलां. आमी लोकांच्या दारान वचून काम केलां. लोकांक खात्री आसा की जी काम आमी केलां आनी आमची कामाची पद्दत आश्वासन न दिता काम करत रावप, इतकी वर्सांची काम केलां. तितून म्हाका वोट चेंज जालो तरी सुद्दां म्हाका खात्री आसा की लोक म्हाका प्रचंड भोवमतान निवडून दितले म्हणून. प्रतिस्पर्धी कडल्यान कितें चॅलेंजीस आसा? म्हणजे एक लोकांचे म्हटल्यार स्मार्ट सिटी खातीरूय कितें गोंधळ निर्माण जाल्लो दिश्टी पडटा? स्मार्ट सिटीचो गोंधळ हो पयलीं पासून सुरू आसलो. हो कितें बाबुशेच्या कारकिर्दीन हो गोंधळ सुरू जावना. आता तो निस्तारता एकदा तो स्मार्ट सिटीचो इश्यू हो सॉल्व जाल्लो आसा. सॉल्व जाल्लो आतां लोकांक एक 95% काम जालां आनी लोक म्हाका दिसता आतां समाधानी आसा की काम डिले जालें. आमी ना म्हणना, लोकांक खूब त्रास जालो. तितून आमी जेन्ना आमी उलयताले जे कितें चुकता तें उलयल्ले, मिटींग आमी कावन्सील मिटींग उलयताले, भायर उलयताले. पूण शेवट एक काम कंप्लीट जाल्या उपरांत एक बरो रिजल्ट लोकांक दिश्टी पडटा की पणजे शहर एक म्हणजे एक नव्या हेतू रुपान लोकां फुड्यान येता. 2 गटां मदीं ही सद्या लढत आसा. एक म्हटल्यार मोन्सेरात पॅनल आणि दुसरें म्हटल्यार उत्पल पर्रीकार. त्यांचो प्रभाव जाणवता त्या सायडींतल्यान? पळय तेंचे एक इश्यू आसा. इश्यूचेर पळय हांव एक तुमकां एक एग्जांपल दिता. जे पणजे इतकी वर्सां बुडटालीं, पणजे पयलींच बुडना, इतकी वर्सां बुडटालीं, ते खंयच प्रॉब्लेम सॉल्व जायनासलो. कितक्या वर्सांनी आमी पळयलां की ह्या गेली 2 वर्सां इतको पावस पडूनय पणजे बुडूंक ना. म्हणजे खंय तरी हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. प्रॉब्लेम कायमचो सॉल्व जालो असं दिसता म्हाका. आनी हेजें श्रेय वता पणजेच्या आमदाराक बाबूश मोन्सेराताक आनी मेयराक. हें काम जालां तेजेर ओपोजिशन तुका तेजेर कांय उलयना. कॅसिनोचो इश्यू आसा, कॅसिनो बाबुशान आनी रोहितान हाडूंक ना. कॅसिनो पयलीं पासून आसा. आज जे आमच्या हयात ना जे मुख्यमंत्री जावन गेले तेंचे कडेन सुद्दां कॅसिनो हो काडपाक जालो ना. तेन्ना कॅसिनोचो इश्यू हो तेजेर एक वेगळेच डिसिजन घेवचें पडटलें सगळे जाण एकठांय जावन. बाबा तो खरेंच लोकांक जाय काय लोकांक नाका. थोड्या लोकांक लोक म्हणटा हांगा बिझनेस बरो जाता लोकांक आसुनी, थोड्यांचें मत दुसरें आसा. पूण हें एक हेजेर कितें तरी तोडगो सगळ्यांनी मेळून काडचो पडटलो. थँक्यू.